आयज आमी नॅशनल प्रेस डे ह्या वर्सा 2018 ह्या दिसा साजरो करतात. आयज हो नॅशनल प्रेस डे मोठ्या दबाज्यान आमी मनयतात आणि ह्या समारंभाक श्री जवितो लोपीस हो सिनियर जर्नलिस्ट, सोमनाथ रायकर सिनियर जर्नलिस्ट, तसोच श्रीमती नयना आधारकर ही एक सिनियर जर्नलिस्ट जावन आसा, तिंचो आयज हांगा भोवमान जातलो. तशेंच ह्या दिसा जे एवॉर्डीस आसा ते बेस्ट एडिटर एवॉर्ड ऑन नॅशनल इंटिग्रेशन एंड कम्युनल हार्मनी श्री शशावत गुप्ता रे जे गोमंतक टायम्सचे एडिटर आसात. रुरल रिपोर्टिंग खातीर श्री देवेंद्र गणेश गांवकर हेराल्डाचे, तशेंच गोमंतक टायम्सच्यो मिस निवेदिता सेन ही रिपोर्टिंग इन पब्लीक हेल्थ एंड हायजीन हाचेर एवॉर्ड तांकां मेळ्ळो आसा. तशेंच रिपोर्टिंग विथ स्पेशल रिफरन्स टू वुमन एंड चिल्ड्रन सोशल इश्यू श्री विश्वनाथ नेणे प्रुडंट मिडिया, श्री सचिन कोरडे लोकमताचे हांकां स्पोर्ट्स रिपोर्टिंगा खातीर, तशेंच श्री विठ्ठल नागेश गावडे गोवा दूताचे रिपोर्टिंग ऑन आर्ट एंड कल्चरा खातीर, आणि श्री हेमंत परब नवीन टायम्सचे हांकां फोटो जर्नलिजम हांकां बेस्ट फोटोग्राफ ऑफ द इयर अशे एवॉर्ड जे हांगासर फावो जाल्ले आसा तेंचे सगळ्यांचें स्वागत करता. दिता. तशेंच आयच्या ह्या कार्यावळीक हजर असलेले सगळे ज्येष्ठ पत्रकार, मार्गदर्शक हांचे आशीर्वाद मागता आणि त्यांनी आपले मार्गदर्शन ह्या आमच्या नव्या पत्रकारांक दिवन व पत्रकारितेचो वारसो अशाच पद्दतीन फुडें चलचो हेचे आशीर्वाद दिवचे. आयच्या ह्या कार्यावळीक व्यासपीठार असलेल्या सगळ्या मान्यवरांचे स्वागत जाल्लेलेच आसा. राष्ट्रीय पत्रकार दिसाच्या निमतान दर वर्सा आमी ज्येष्ठ पत्रकारांचो गौरव करतात. पत्रकारितेन तांणी दिल्लें योगदान, तांचें काम हाची खंय तरी एक दखल घेवची ह्या उद्देशान अशा पद्दतीन ज्येष्ठ पत्रकारांचो सन्मान ह्या कार्यावळीच्या निमतान जाता. The only thing which is left is the responsible media. Mr. Lopez has just mentioned in his address that this is very, very important. R&D has to be proper and all that. So some basic code of ethics, some accountability to the people, because people repose so much of faith. As I said, this is one of the credible pillars of the democracy. So that faith should not be shaken. So we all have to work towards that.